आयज आमी एडवंटाच्या दुसऱ्या विकान आसा, दुसरो संडे. एडवंटाच्या टायमार आमकां इग्रोज मात हे एक मेन सांगूंक सोदता. ती म्हणल्यार ही तयारी क्रिस्मसाची दॅट इज माय ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ती म्हजी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ती चर्चाची न्हय, ती म्हज्या माय पायची न्हय, ती म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी जोरी तर आमी पळोवंक गेल्यार म्हाका तशें दिसता डिसेंबर म्हयनो इज अ व्हेरी बिजी मंथ. आमकां क्रिस्मसाचे प्रेपरेशन, जेवणाचे वस्तू पळोवंक जाय, आमकां डेकोरेशन पळोवंक जाय, कापडां पळोवंक जाय, मागीर थोडीं काजारां आसतलीं, जायते वस्तू, जायते प्रोग्राम आसतले. तर आयज ह्या विका भितर आमी बायबल वाजून, कुमसार करून आमची ओत्मीक तयारी आमी करिना. 16-17 जाले आमचे लागीं जाची ना. हे चर्च आमकां स्टार्टिंगाकूच सांगूंक सोदता की ही तयारी म्हजी आनी आय हॅव टू टेक इट सिरियसली. दीस इज वॉट द चर्च वॉन्ट्स टू टेल अस. जोरी तर आमी आतां मॅच पळयली कालची, अर्जेंटिना आनी ऑस्ट्रेलिया मॅच पळयली, फुटबॉल मॅच. दे आर प्लेईंग फॉर दॅट मॅच, दे आर प्लेईंग फॉर दॅट मॅच. पूण तांचो हेतू म्हणल्यार वर्ल्ड कप जिखोवंक. चर्च आमकां तशेंच सांगता. ही 3 weeks, हे 2 weeks टील द 16th वी आर नॉट प्रिपेरींग फॉर क्रिस्मस. आमी क्रिस्मसाक प्रिपेर करिना, आमी तयारी करता जेजूच्या सेकंड कमिंगाची. टील द 16th द रिडिंग्स आर फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीजस, नॉट द फर्स्ट कमिंग. आफ्टर 16 जाले उपरांत मागीर जेजूची येवपाचे क्रिस्मसाची आमी तयारी करता. त्या पासून पयलो पॉयंट म्हणल्यार ही तयारी म्हजी. आनी हांवें पयलेंच चिंतूंक जाय की फुडलो वीक आपणाचो बिजी आसतलो, त्या पासून हांवें पयलींच ही प्रेपरेशन तयार करूंक जाय. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार क्रिस्मस म्हणल्यार आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हडलें फेस्त. इट्स अ बीग इव्हेंट. आफ्टर इस्टर इट्स अ बीग इव्हेंट. आमच्या घराब्यान हांव पळोवंक गेल्यार 2 वस्तू आमच्या घरान, लायक न्हू, कोण आमच्या घरान भितर येयलो, लायक भुरगे येयले, लायक न्हू, भुरगे जल्मले, वो समज आमी एक व्हडलो क्रिस्मस ट्री हाडलो, हिंगा व्हडलो क्रिस्मस ट्री हाडलो, वी हॅव टू अरेंज द फर्निचर. आमकां थोड्यो वस्तू हे सायडीक दवरूंक पडटल्यो, ते सायडीक दवरूंक पडटले. जोरी जेन्ना भुरगो जल्मलो एका घराब्यान, आवयक आतां केन्ना न्हिदोंक वयताले तेन्ना न्हिदोंक जायना. फूल टायम टेबल तांचो चेंज जाता. घराब्याचो फूल टायम टेबल चेंज जाता. भुरगो केन्ना रातचो उठ्ठलो, केन्ना आख्खी रात जागो आसतलो, दिसाचो न्हिदतलो. फूल टायम टेबल चेंजीस. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितान येता, देर हॅज टू बी अ बीग चेंज इन आवर लायफ. देर हॅज टू बी अ बीग चेंज. थोडे लोक आमी जांचे लागीं उलयनात तेंचे लागीं आतां आमकां उलोवंक पडटलें. बायबल जोरी आमी पयस दवरल्या ती आमकां भितर हाडूंक पडटली. कुमसाराक जोरी तर आमी वसोंक ना, आतां आमकां वसोंक पडटलें. देर इज अ बीग चेंज इन आवर लायफ. थोडे वस्तू जे आमी कोत्तात ती आमकां भायर दवरूंक पडटल्यो. जोरी तर आमी कोणाचो राग दवरता वा आमी वायट कोत्ता ते आमी भायर दवरूंक पडटले. कित्याक आतां व्हडलो मनीस आमच्या घरान येता. दुसरे फावट आमच्या घरान केन्ना लोक येता हांवें पळोवंक गेल्यार जेन्ना कोण काजार जाता, न्यू वेडीड वायफ ऑर बायल जेन्ना घरान येले तेन्ना. आनी देर आर लॉट ऑफ इमोशन्स. सगळोच लोक खोशी आसना कोण येयले जाल्यार न्हू. केन्ना लोक घरांतलो लायक न्हू भयण भाव, दे वील नॉट ऑल बी हॅपी. कित्याक एडजस्टमेंट करूंक जाय. सम ऑफ देम वील बी हॅपी, सम ऑफ देम वील बी सॅड. तशेंच क्रिस्मस येयलो म्हूण आमकां चिंतूंक जायना की आमी सगळे खोशी आसतलेत. एवरीबडी वील बी हॅपी. जोरी तर आमी प्रिपेर करिना आमचें काळीज, आफ्टर सम टायम आमी म्हणटले एक्सटर्नल प्रेपरेशन इज गूड. हांव क्रीप पळोवंक गेल्यार बरें आहा, हांव आनीक खंय गेलो, प्रोग्रेमाक गेलो, पुरो, तितलें पुरो. स्टार लायलो, पुरो. ओत्मीक तयारी वी आर नॉट शुअर वील बी हॅपी. तर जोरी तर ह्या दिसांनी हांवें म्हज्या जिवितान प्रिपेर करूंक ना, आफ्टर द 16 थोडो लोक म्हणटलो भायलीच तयारी पुरो. हे दिले लोकांक, हे दिले, हे वस्तू दिल्यो, पुरो, आनी कांय नाका. आनी तशेंच आमचो क्रिस्मस बाय 31st कोबार जातलो. जोरी तर हांवें म्हजी भितरली तयारी करूंक ना, तशें आमच्या जिवितान जावंक शकता. फर्स्ट पॉयंट इज प्रेपरेशन इज मायन. सेकंड पॉयंट इज इट्स अ बीग इव्हेंट.
सो आय हॅव टू मेक थोड्यो वस्तू हांवें भायर दवरूंक पडटल्यो, थोड्यो वस्तू भितर हाडूंक पडटल्यो. तिसरे पॉयंट म्हणल्यार क्रिसमस इज अ टायम वे लव इज शोन इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स ऑर डीड्स. जरी तर आमी कोणाचो मोग कोत्ता आमच्या घराब्यान, आमकां कोण्यांनी दाखोवंक पडटलें. क्रिसमस म्हणल्यार तो वेळ. आनी त्या पासत आमी पळोवंक गेल्यार क्रिसमसाच्या टायमार जेजू जल्मता. ही इज व्हेरी टेंजिबल. लोकांनी ताका हात लायलो. शेपर्ड्स टच्ड हिम. द किंग्स दे केम, दे सॉ हिम. लोकांनी ताका पळयलो. जरी तर आमी क्रिसमसाच्या टायमार आमी जरी तर कोणाचो मोग कोत्ता, आमी ते कोण्यांनी दाखोवंक जाय. उतरांनीच दाखयलें पुरो ना. क्रिसमस आमकां तें शिकयता की आमी आमकां त्याग करूंक दुसऱ्यांक आमी पावोवंक जाय. दुसऱ्यांक आमच्या घराब्याच्या लोकांनी म्हणूंक जाय, ओके हो आपणाचो खऱ्यांनी मोग कोत्ता, कित्याक तो आमकां कोण्यांनी दाखयता. तो आपणाचे पासो सॅक्रिफायस कोत्ता आनी दाखयता. एक आवय वा बापूय आपल्या भुरग्या पासत, वा भुरगीं आपल्या आवय वा बापूय पासत. सो 3 पॉयंट आहात. पयलो म्हणल्यार ही म्हजी तयारी. दुसरो म्हणल्यार आय हॅव टू मेक चेंजीस, म्हाका बदल करूंक पडटले. आनी तिसरो पॉयंट म्हणल्यार लव हॅज टू बी शोन इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स. चवथो पॉयंट म्हणल्यार आमचे क्रिसमसाक आमी जेजूक कितें गिफ्ट दितले? हांव तुमकां कितें दिसता? हो पॉयंट तुमचे कडल्यान. तूं कितें गिफ्ट दितलो जेजूक? कितें गिफ्ट दिवंक शकता तुमी जेजूक? सांगात. कितें गिफ्ट दितले तुमी? आं? बरें जिवीत. व्हेरी गूड. तो आपणाचें बरें जिवीत दितलो जेजूक. आनी तुमी कितें दितल्यात? आनी कितें आहा? सांगात. सांग. कितें दिवंक शकता जेजूक? सांगात. नाल्यार मीस फुडें वयचें ना. सांगात कितें दितले तुमी जेजूक? ट्रस्ट. ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट. कोणें म्हटलें ट्रस्ट? व्हेरी गूड. ट्रस्ट. फाबियोला, ट्रस्ट. ओके. जेजू आमचे बरे वस्तू व्हरोंक येवंक ना. उगडास जोरात. जीजस इज कम टू टेक युअर वीकनेस. जेन्ना घोव बायलेचें आयकोना, वो बायल घोवाचें आयकोना, वा भुरगीं आवय बापायचें आयकोना, युअर वीक मोमेंट्स द लॉर्ड इज कम टू टेक. तुजें केन्ना तुका त्रास जाता, जावं फायनान्शियली, जावं तुमचे शेजारी, जावं तुमकां कोण लोक त्रास कोत्ता आनी तुमचो लोक दुसरो आयकोना, जरी तो तुमी कोर्टान वयतात, तुमकां त्रास जाता, प्रॉपर्टीचे इश्यूज, हें आयकोंक जेजू स्पेसिफिकली येता. ही इज कम टू लिसन टू युअर डिफिकल्टीज, युअर वीक मोमेंट्स इन लायफ. आनी दुसरें म्हणल्यार ही इज कम टू लिसन टू युअर एक्सक्युजीस. जायते फावटी आमी म्हणटा आमी पातक करचें ना, थोड्या वक्तान परत सेम पातकान. तुका कित्याक त्रास जाता तें आयकोंक देव येयला. बऱ्यो वस्तू आयकोंक दुसऱ्यांक आयको येता. तुजे वीक मोमेंट्स आयकोंक आनी तुजे वीक मोमेंट्स अणभवूंक हो जेजू तुज्या काळजान येवपाक आसा. जरी तर आमी ताका आमचें बरें सांगत फायदो ना. आमी ताका सांगूंक जाय, बाबा हें आयकोना, आपणाचें हेल्थ बरें ना, आपणाक कितले त्रास जाता, केन्ना केन्ना जॅम पडना राती, हें आयकोवपाक जेजू येयला. इज कम टू लिसन टू युअर वीक मोमेंट्स इन युअर लायफ. केन्ना केन्ना एकसुरी रावन आमी रोडटात, हें आयकोंक जेजू येयला, नॉट फॉर अ ग्रेट मोमेंट. वॉट आर युअर ट्रबल्स? दीस इज वॉट जीजस इज कम टू हियर. आनी लास्ट पॉयंट म्हणल्यार क्रिसमस इज नॉट अ टायम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. हांव बरो जातलो, हांव आदी वायट उतरां उलयतालो, आतां उलयचो ना. आदी कितें बरें कोत्तालो आनीक बरें कोत्ता. इट्स नॉट अ टायम फॉर दॅट, नॉट अ टायम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. It's a time of being found in Jesus. Like I am in Jesus. I am not myself. I am in Jesus. It's a Christmas, it's a time हांव म्हज्या जिवीत जेजून सोदून काडटा. It's a time to see म्हज्या जिवितान जेन्ना भुरगो आसलो, जेजू म्हाजे बरोबर विस्वासी आसलो. जेन्ना कामाक लागलो, जेजू म्हाजे बरोबर विस्वासी रावलो. जेन्ना काजार जालीं तुमी, तेन्ना जेजू विस्वासी रावलो. जेन्ना घराब्यान कोणाचें मरण येयलें, त्रास जाले, तेन्ना जेजू विस्वासी रावलो. It is a time to be found in Jesus and it is a time to know that this God is faithful. 5 पॉयंट आसात. ही तयारी म्हणल्यार म्हजी आनी कोणाची न्हय. जरी तर हांव आयजसून सुरू करिना, बायबल वाचिना, रोजार करिना, हें केन्नाच जाचें ना. दुसरें पॉयंट म्हणल्यार इट्स अ बीग इव्हेंट.
हांवें म्हज्या जिवितांत थोड्यो वस्तू भितर हाडूंक जाय, थोड्यो वस्तू हांवें म्हाज्या जिवितांतल्या भायर काडूंक जाय. तिसरें पॉयंट म्हणल्यार जरी तर हांव कोणाचो मोग करता, आय हॅव टू शो इट इन एक्शन ड्युरींग दीस 20 days. आय हॅव टू शो इट इन कॉन्क्रीट एक्शन. चवथो पॉयंट म्हणल्यार वॉट गिफ्ट वी वूड लायक टू गिव फॉर क्रिसमस टू जिजस. इट इज आवर वीक मोमेंट्स, नॉट आवर स्ट्रेंथ्स. And the last point, Christmas is a time to be found in the Lord. So हांव मागता की तुमी ह्या क्रिसमसाक देवाचो जायता तितलो मोग अणभवूंक. आमेन.